फॉर एक्झाम्पल आताचेच जर तुम्ही समज FIR-ची विषय असा जाल्यार FIR कोर्टान आसा, कोर्टान एक जजमेंट दिल्लो आसा 15 जून परत केस आसा. नो प्रॉब्लम. आमी जे कितें ते जर करता तुम्ही केस हरले जाल्यार बिल्डर सगळे जाण हातून बसतले, त्रासान हांव आसतले. एकूच सांगता, आमी जे कितें केल्लें आसा कायदे अनुसार केल्लें आसा, रूल रेग्युलेशन प्रमाणे केल्लें आसा. आमी जे कितें केलां तें खंयचेच तुटी ना, खंयच रूल रेग्युलेशन आमी करूं ना. आमकां ज्युडिशरीन पूर्णपणे विश्वास आसा आनी लोकांक जर थोडो गांवांत बी जर थोडो FIR एक 80 ते 100 गेलो, एक 20% जर बेनिफीट जाता. शहरी एरियान जर तेका 100 ते 150 जाता काय हरकत ना. हायटूय हायट वाडोवपाक जाय न्ही, हायट वाडोवपाक जाय. गोंया राज्यान लँडमास कमी आहा, डेव्हलपेबल लँडमास कमी आहा, चडशे वायल्ड लायफ सेंच्युरी ना. हे आतां स्टेप्स आमी घेतल्या उपरांत गोंयचो फॉरेस्ट कवर 68 काय 69च्यान 72 काय 73 पर्यंत पावतले. म्हाका कितें हांगा थारोवंक जाय आमी. आनी हे सगळें केल्यार आयज लोक म्हाका फोन करून विचारतात बाबा कितें तें एक्चुली. हांवें सांगलें तें योग्य टायमान हांव अनावन्स करतलो. एकदां ते सर्वे नंबर आयडेंटिफाय करून ते रिलीज केले ते ऑटोमॅटिकली ते सगळे जाग्यार येतले. म्हणजे डेव्हलपेबल एरिया. पयर एक तुमकां एक उदाहरण सांगता. एक ओझरी गांव आहा, हांव पेडणेच्या लोकांक सांगूंक सोदतां. गांवची जमीन, गांवचो लोक रावता थंय. एकटो कोण तरी भायलो आयला आनी सांगता की 11 लाख स्क्वेअर मिटर आपण घेतली म्हणून. ते आमी तसले आमी दिवपाचे ना. गांवच्या लोकांक कितें जाय तेंच जातलें. प्रवीण आर्लेकरान म्हाका सांगलां थंय बी लक्ष दवर म्हणून. दवरलां. डेव्हलपमेंट दिवचो ना. गांवचो लोकांचो सहभाग आसल्यारूच आमी पळया. तुम्ही पळयतात GNH.